Namaskaru, Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. तुमका मिगेलच्या चॅनलांतू हार्दिक हार्दिक शुभे. आज शोक माय ची पंचालीक करच्यातून झीस मुंती काजेवचे जाणी. मी तुमका हांव एक गंमत कहाणी घेऊन आयल्या. एकदम गंमत. ती कहाणी कसा म्हणाली? मिगेल धुव अनयता हांव आणि मिगेल एक ब्रिटिश फ्रेंड आयले एक 25 वर्स पुढे. तिका अजेंटा अलोरा ह्या 2 केव्स पळोवपाची. ताचे नंतर तिका मिट्योरिक लेक लोनार लेक पळोवपाचे. आणि ताचे नंतर एक प्राचीन देवस्थान आसा लोनार लेक जातरी मुखार. ते प्राचीन देवस्थानाकडे पळोवपाक आशिल्लें. पण कसं केलें आमी आमचें कार केलें. तेन्ना एम्बेसेडर कार आशिल्ली. फॉर्मल एम्बेसेडर कारान आमी गेल्लीं. हांगतल्यान अजेंटा केव्स, एलोरा केव्स, लोनार लेक ते जातरी एक सान हळ्ळी गांव म्हळ्यार सांगची कसं न्ही. एकदम सान हळ्ळी गांव आशिल्लो तो. त्या गांवांतू सकड बाय मनशे एकदम मराठी, एकदम प्राचीन नमुन्यान मराठी. एक कशकी नमुने कास मारचे, माथ्यार पदर आणि तोंग घालचे आणि कसं नाही सगळे गांवांत तेन्ना एक वरकेन टीव्ही नाशिल्ली. आणि सन्न ट्रान्झिस्टर काय नाही 4 जणाले मात्र आशिल्ले. सावकार आशिल्ले 40 जण सावकार. त्या सावकाराले ट्रान्झिस्टर मात्र आशिल्ले आणि कसं नाही ना त्या गांवांत. 1, 3, 4 मराठी मिडियम स्कूल आशिल्ले. तेव्हा कितले 4th स्टँडर्ड ते मात्र 4th स्टँडर्ड नंतर तुमकां शिकता जाल्यार थंय खंयची एक सान एक पॅन्ट आशिल्लें. त्या पॅन्टा वचून शिकता आशिल्लें. ह्या हळ्ळी गांवांत ना आशिल्लें. हांव ध्रुव आणि ती ब्रिटिश फ्रेंड एलिसन म्हणून आमी 3 जणांनी पॅन्ट शर्ट घालेले. डेनिम घालेले. जीन्स घालेले, टॉप घालेले. कार आमगे त्या गांवांत गेले. ते रावले आणि त्या ड्रायव्हरान सांगलें पळय प्राचीन देवस्थान पळयाची म्हणून. आमी त्या देवस्थानाक गेलीं. त्या देवस्थानाक गेली कुडले ते बाय मनश दादले चेडू आमकां पळय कुडले एक वाघ सिंह पळयल्या बरी. हानी कोण आयलींची पळय हानी आयलींची आमगे गांवा आयलींची हानी कोण कसले अशी तशी म्हूण सगळे जाण नाचाक लागले. अयो अयो तांकां नाशिल्लें की मिगेल धुवेक आनी म्हाका मराठी येता. तागेली मराठी एकदम विंगड. पूण आमकां कळ्ळें. ताणी म्हणचें आशिल्लें अयो हे कोण इकडे कसं कोण कसं म्हणून. मागीर ताणी सांगलें आनी खंयचो फॉरेनरच का. आमगेले गांवतूल एकूच आशिल्लो कळ्ळें तें जाणा छोटू म्हणून. त्या छोटूक इंग्लीश येत आशिल्लें. ते सकड बाय मनशे दादले सकड जा छोटूला बोलवा छोटूला बोलवा छोटूला बोलवा म्हणून. हांव आनी ध्रुव आमी एक दुसरे पळोवन हांसताची. ती एलिसन why are they staring at us like this? एलिसन कितें आमकां इत्या अशी पळयताची. अयो आमकां इत्या अशी पळयताची कशी पळयताची. आमी मुखार गेले. आमगे बागशी मातशी हिंड आणि मुखार गेले आणि व्हड हिंड. लोक येतो रगलींची. एलिसनाक थोडे अनरेस्ट. अयो आमी सेफ आसलले हांगा. आमकां कसली कर इश्ना नव्हे. यो म्हाका भंय करता म्हळें कांय करना. तांणी बायल मनशाक पॅन्ट शर्ट पळयलेले ना पूण तांची विचित्र जातरच काय हुस्क काणूका. हांव आनी धूव सारी आशिल्ली. ती म्हणली पुढे तूं कितली सारी आसा कांय उरना म्हण ड्रायव्हर वरकेन कांय उरना. आमी देवस्थाना भितर गेलींची. देवस्थानांतल्यान भायर आयलींची. आणि थंय एक सान
च्या आणि तांगेले कसं उसळ पावाचे ढाबा म्हणून शिले हांव सांगलें आंगावेला ऐकून च्या आणि गांवची उसळ पाव खावया म्हूण पाव नाशिल्ले ताजे तांगेले ते सांजसानी भाकरी शे अशें हांव खा म्हूण म्हणलें अय्यो म्हाका भंय करता या सेफ की या कसं स म्हूण कामुस्कू काणू का करी खा म्हणे मागीर आमी भाकरी खाल्ले च्या पिले त्याचे भितर खंयची हानी सोदून एक छोटू खाल्ले छोटू पळयले ताण म्हाका पळयले दुबय पळयले आनी कितली पळयले ताण म्हाका निमगिले यू इंग्लिश नो आय इंडियन यू इंग्लंड नो आय इंडियन नो इंग्लिश येस नो इंग्लिश दुवे निमगेले यू इंग्लिश निमगे दुवर केले आय इंडियन नो इंग्लिश येस आय नो इंग्लिश मागीर एलिसना पळोवन यू इंग्लिश येस 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 आय इंग्लिश आय ब्रिटिश यू नो इंग्लिश then yes I definitely know English that's my mother tongue I definitely know तेन्ना ताण समोर पळयले दुवे पळयले म्हाका पळयले एलिसना पळयले दुवे पळयले म्हाका पळयले एलिसना पळयले मागीर म्हळें यू इंडियन न्हू हांव म्हळें भारतीय न्हू येस आय भारतीय यू भारतीय दुवेक भारतीय यू नो भारतीय तर ती नो 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 आय एम इंग्लिश मागीर ताणें टर्न केलें तागेलें मात्तें कळ्ळें आनी सक्कड ते इतले काय येदोळ ते 10 जण आशिल्ले 5 जण आशिल्ले 25 जण आशिल्ले 150 लोक राबिल्ली थंय ताणें छोटू राबलो एक व्हड टीचर सो ताणें सांगलें मराठीन म्हाका मराठी कळटा कळ्ळें ताणें सांगलें काय ना ती इंग्लंड आनी दोघं भारतीय ह्या दोन भारतीय काय मागते ना अनेक इंग्रजाक मात्यार बसकारून सक्कड कडेन भोंवडायताची काय ना तुम्ही वचचाची म्हणेल तो हे 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 म्हणून तांणी सक्कड जण आमकां पळोवन अशी 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 केली तशी छोटू कहाणी म्हाका आज ते मत असं दिसान तो एक आशिल्ले 10-12 वर्सां आशिल्ली आनी की म्हाका इथे मात्या असं म्हळ्यार आमी आज थंय कशी फॉरेनर्साक मात्यार बसकार येताची म्हणलेतले हांव एक्चुअली त्या सकट कांय ना म्हण तागेर अजून कितले शिकचें की आमी भारतीय आनी आमकां गौरव ना ह्या छोटून म्हाका एक व्हड सीख शिकयलें की कशी आमगेली संस्कृती वयरी आमकां आमगेले धर्मा वयरी आमकां आमगेले कल्चरा वयरी गौरव आसता म्हणून थँक यू छोटू फॉर दिस तुमची काणी कशी लागली खंडितची कळवा तुमकां विगेलवरी कोण पूण एक छोटू मेळ्ळा हांवें तुमगेल्या आयुश्यांत त्या वेळार म्हाका सांगाची ओके आनी निखिल चॅनलाक सबस्क्रायब करूं विसर नकाची बेल बटन प्रेस करूं विसर नकाची आनी हे बुक वाजून हे कशी लागले ह्या मागीर तिळसूचे विसर नकाची थँक यू